चलो हाँ नहीं खजूर है अच्छा है। इसे खजूर हे चले उदका मडके हाय एवरीवन वेलकम बैक टू चॅनल सगळे कशे आहात मी सो आतनी टायम हिंगा कुयटा 9:15 जालो हय आनी मुगे सगळे भायल्यान कितें काम आसलें तें कोण काडलें हांवें ब्रेकफास्टूय जालो मुगेलो सो आयचो जो प्लॅन आहा न्ही मुगेलो आतां पयलो हांव भायर सोदतां झेन सेंटरान वचपा जाय मोबायल रिचार्ज करपाक आनी तेज्या उपरांत एक न्यू तुमकां प्लेस दाखयता ओके हांवूय ते प्लेसीर फर्स्ट टायम वयता सो हांव आतां वयतां ही जायती वाट आहा ती आतां म्हाका थिंग वचपा जाय स्ट्रेट चलोन हे ते वटेन ओके आनी हांव येयलां हे वटेनसान हिंग थिंगसान चलोन येयलें हे थिंग लास्टाक आनी फ्रेंड्स हिंग न्ही सगळे रस्ते काम चलता हेचे सगळे रोड बी बंद आहाय आमगे घरा कडेन बंद आहा आतां हिंगा हांव रोड क्रॉस करता हो चोय थिंग रोड बंद केलो हो चोय सो हे भशेन आनी 43 डिग्रीज जालो आतां सेल्सियस टेम्परेचर आहा तो आतां म्हाका चलोन सारको थिंग वचपाक आनी हांवें न्ही हेचे 2 उदका बाटले घेयले हे थिंग फाटल्यान फ्रीज आहलोलो थिंगासान घेयले हिंग न्ही रस्त्यार आख्खे फ्रिजी इन्स्टॉल केला आसताय आनी अदरवायज उदका हें आसताय वॉटर डिस्पेन्सर आतां पावत येयलो बिल्डिंगा काम चलता सो फ्रेंड्स आतां हांव चलोन यारमुखसान वचोय आल्ड्राय पावलो आहा आनी थिंग म्हाका मोबायला शॉपार वचपा जाय ऑलमोस्ट न्ही म्हाका 20 मिनटां लागुली हिंग येवपाक आनी हेचोय ही सगळी हिंगाची एरिया हिंग फाटल्यान पार्क आहा आनी हो सगळो जॉगिंग ट्रॅक जॉगिंग वॉकिंग ते भशेन आनी हो तो उदका डिस्पेन्सर हे थिंग हांव आतां मातसो फ्रेश जाला तोंडार उदक बी मारलें आनी हांव हे वटेनसान येयला हे वटेन भितरल्यानसान आनी हो आख्खो हिंगाचो ट्रॅक चोय सगळो आनी हिंग न्ही बस स्टॉप आहा हेचोय थिंग बसी बी वयता हेचे आनी म्हाका हे थिंग वचपाक जाय आनी थिंग गेलो म्हणटा थिंग मोबायला शॉपार आनी परतून हांव बस स्टॉपार येतो मागीर सो आतां चल या सो फ्रेंड्स आतां हांव चोय पावत येयलो मोबायला शॉपार आनी हेचो हे मुकोडे क्विटाचे सोकेडी म्हणजे हेजे न्ही आमगे इंडियेचे 1800 रुपीज जाताय एक म्हयन्याचे रिचार्ज सो फ्रेंड्स हांवें आतां रिचार्ज केलें हेचो थिंग फाटल्या शॉपार वताय आनी सो आतां या कित्याक मुगे नेट न्ही काल काबार जालोले काल रात काबार जालोले हांवें मागीर मुगे रूम पार्टनरागे मातसो वायफाय गेले सो आतां न्ही हांव चोय बस स्टॉपार येयला आनी हिंगसान बस धरून हांव मुरगांव वचपा आहा ओके चोय बस येयली वयता आनी समजा मुरगांव मेळटा तुमकां सो फ्रेंड्स हांव आतां चोय बसीन बसलो सो हिचो हिजन आहा ही बसी टिकेट आनी हेजो प्रायस 250 फिक्स बस सो फ्रेंड्स हांव न्ही आतां चोय पावलो मुरगांव आनी हे थिंग फाटल्यान बस स्टॉप आहलो थिंग देंवलो हांव आनी चल या हांव जे प्लेसीर तुमकां दाखोवपा येयला थिंग या आनी हिंगाचो हो तो लिबरेशन टावर सो आनी हे वटेन न्ही जायते शोरूम आहाय पूण म्हाका वचपाक तो एशकू स्ट्रेट वचपाक हांव आतां सकयल्यानसान येयला कित्याक हिंग न्ही बरें पार्क आहा आनी हे जे प्लेसीस हांव दाखयत न्ही हे सगळे फर्स्ट टायम हांव विजीट करता आनी आतां हांव जे प्लेसीर येयला न्ही हे प्लेसी नांव जावन आहा सात सफर सद्या हिंग फाटल्यानचो एक कॅफे आहा हिंगा आनी तुजे फाटल्यानचो हे भशेन अशको व्यू आहा हाचो सो एक म्हणटाय न्ही सात सफर हो जावन आहा कुयटाचो आयकॉनीक लँडमार्क चिली हो जो स्ट्रक्चर आहा तो आख्खो आनी एक न्ही वॉटर फावंटन बी आहा थंय बरो आनी ही सगळी हिंगाची एरिया बरी दिसता थिंग आहा लुलू हायपर मार्केट आनी हें बिल्डींग हेचोय सो एक्चुली न्ही चोवपाक गेल्यार राती हें बरें दिसता पूण हांव आतां सकाळीं येयलें न्ही म्हाका इवनींग येवपाक टायम ना म्हणून बेगीन येयलो हांव सो मातसो मुखार येवन चोया कितें आहा तें बरें दिसता नींग सारकले आख्खी न्ही स्टेप्स हाय चोय बरें केलें तेंच्यांनी वॉटर फावंटन आनी एक न्ही राती लायटी बी पेट्टाय कित्याक आमी चोयताय न्ही एक लायटी बी पडटाय पूण फर्स्ट टायम हांव सकाळीं येयला हिंगा न्हय चोय आतां फुडल्यानसान न्ही हे भशेन दिसत तो आनी थिंग आहा फावंटन आनी फाटल्यान तेजे आहा लिबरेशन टावर चोय सो बरो दिसता काय बरो आनी ही आख्खी जी हांवें स्काय लायन तुमकां दाखयलो ती हे वटेन गार्डन पार्क आहा ही सगळी मुरगांव सिटी आख्खी
बरें केलें तेंच्यांनी आनी हिंग सिटींग अरेंजमेंट बी आहा आख्खो सगलें. सो फ्रेंड्स, हे प्लेसी नांव जावन आहा सूक आल मुबारक आनी ही जावन आहा वन ऑफ द ओल्डस्ट कुवेत ट्रेडिशनल मार्केट. अच्छा, आतां न्ही हांव हे मेन मार्केटान येयलो आहा आनी हिंग न्ही फ्रेंड्स सगळी अरेबीक ट्रेडिशनल वस्तू मेळटाय लायक परफ्यूम, कार्पेट्स, मागीर फूड एंड स्पायस, मागीर ड्रेसीस जाले अरेबीक, मास्क, सगळे हे भशेनचे. आनी हाजो जो डिजायन आहा न्ही चोय सगळे अरेबीक आहा, आख्खो वुडन स्ट्रक्चर. इवन हेवटेन पासून चोय सगळी परफ्यूम, मागीर ते वूड आनी तेंगे ज्वेलरी तेसो शॉप आहा ही चोय. सो आतां न्ही आमी हेवटेन वयता मुखार. चोय हिंगा आख्खी ल्हाणीन शॉप आहाय चोय. हे सगळे परफ्यूम बी तेसो मेळटा हिंगा. आनी हेजो जो इंटिरियर आहा न्ही सगळो ओल्ड टायपाचोय चोयलो. सो हे भशेन तेंच्यांनी मार्केटान लूक दिलो आख्खो फूल. हिंगचो अबियास बी आहा चोय, एक म्हणटा अबिया बी म्हणटाय चोय थिंगाय आहाय. हांव न्ही एज अ यूट्यूबर हें तुमकां सगळें दाखयता कित्याक म्हाकाय न्ही फर्स्ट थिंग बरें दिसता म्हगे चॅनलार तुमकां कितें हायलायट करपाक आनी एक न्यू आनी युनीक एक्सपिरियन्स. हें न्ही पयलीं कितें आहलो म्हण खबर ना म्हाका, पूण आतां तेंच्यांनी डिफरंट केलां, मॉडर्न केलां चोय आनी बरें केलां. हिंगा न्ही सगळो तेंचेर कल्चर, तेंगे जे वस्तू कितें आहा तें सगळें हिंग न्ही हायलायट केलां. आनी हे मेन मार्केटान जर तर तुमी क्वीट काम करताय जाल्यार ही प्लेस जावन आहा मोस्ट विजिटींग प्लेस, सारकी युनीक. बरें जाता, फील जाता. नांवचो शेडन आहा. ओके, सो येत मुखार केशें कितें तें. आनी हिंगा जो वायब आहा न्ही सारको नेक्स्ट लेवल, बरें दिसता. आनी आतां हेते वटेन सावन चलोन येयलां चोय, हितींग शॉपां हेते वटेन आनी हे वटेनूय आहाय चोय. तेच भशेन हिंगा चोय हे वटेन पासून आहाय स्ट्रेट. आनी हिंगा चोय उदका हें चोय हिंग जाल्यार थंड, बरें थंड उदक मेळटा सारकें. आनी हे वटेन हिंगा स्क्वेर आहा चोय, हिंगाय बी जायत शॉपां आहाय आनी ती वटेन बसून भितर आहाय. सो जाता तितलें आमी एक्सप्लोर करुया हिंगा. आनी हिंगा सगळो मोस्टली न्ही अरेबीक लोक येताय आख्खो आनी इंडियनूय मिक्स आहाय. इंडियन मिन्स इंडियन जे हिंगा काम करताय हो शॉपाचेर आहाय ते सगळो अरेबीक लोक हिंगा. आनी हिंगा जायत लोक चोय ते वटेन वयताय. हिंगा चोय तेंच्यांनी एक ट्रेडिशनल टायप कितें केला आनी बरो दिसता, पीस सारको बरो एंटीक दिसता. आनी हें सगळें हिंगा आरबीन हें गायलो आहा, बरयलो आहा. आनी हे वटेन फाटल्यान चोय मिन्स हे न्ही सगळे तेंगे ते गवा बी घालताय तेसो ते तेंच्यांनी प्लेस केले. ओके, आतां हांव न्ही ते वटेन भितरल्यान वयता आनी दाखयता तुमकां कितें आहा तें. हे चोयले उदका मडके, हे 1 KD 500. हे न्ही ओल्ड टायपाचे चोयले, बरें दिसताय काय बरें. आनी हिंग जे सगळ्यो वस्तू आहाय न्ही हे सगळे ओल्ड टायप पूण मातसो फॅन्सी आहाय अशें करून चोय. ह्या तुमी चोयलें आसता आमी पयलीं च्या बी करता ते केटल चोय सगळे अशे वस्तू. ओके, हे अरेबीक टायप चाव गवा बी घालपाचें. मागीर हिंग जाय जाल्यार अशें करून चोय हें आहाय. सो हो मार्केट अशें करून आहा चोय. जे हांव तुमकां परफ्यूम सांगता तो चोय हिंग फाटलें शॉप आहाय. हिंग न्ही उदा परफ्यूम मेळटा. आतां हांव एक शॉपार विजीट केलोलें आनी ताणें म्हाका एक परफ्यूम मान दाखयलोलो. तो जावन फ्रांसाचो आनी बरो स्मेल येता ताका. ताका न्ही 1 KD पडटालो. आनी हे शॉपार हांव गेलोलो हिंग भितर आनी हेको न्ही जायत कलेक्शन आहा डिफरंट. आनी हिंग न्ही जायते परफ्युमा स्टोर आहाय चोय. हिंगाय आहा, होय बी परफ्युमा स्टोर चोय. चोय हो सगळो हिंगाचो रोपा मार्केट चोय करोपा. लेडीज मोस्टली लेडिसांगे चोयला आतां हिंगा, लेडिसांगे दिसती पडटा चोय. आनी असो हिंगा धाकट्या भुरग्यांलो आहा चोयला काय बरो. इवन टॉयज मागीर घरांतल्यो वस्तू ते बी मेळटाय चोय हिंगा.
हेजो प्रायस चड म्हारग ना 1 KD 200. हे सोविनियर्स आहे क्विटाचे चोय आनी जायत भशेन कलेक्शन आहा तेंकडे सो हिंगा आहे आनी हिंग सगळे तेसले ते क्विटा हे म्हणटा डव म्हणटा तेका सो हिंगा हॅट्स मागीर फुटबॉल बॉल मागीर ते वटेन फ्लास्क तेसले केटल्स बॅगां मागीर हिंगा चोय रोप आहा परफ्यूम चोय येते बुकूर म्हणटा तेका जायते आहे चोय सो आतां हांव येयलो तो हिंगाच्या फ्रूट मार्केटान येयला फ्रूट स्पायसीस मागीर ते वटेन मीठ आहा आनी चोय हो हिंगाचो आनी चोय फ्रुट्स सगळे भशेन फ्रुट्स आहा हिंगा आख्खी वरायटी मागीर थिंगा तो म्हणटा हेजो स्टोर हिंगा हे हाजूर चोय अरेबीक हाजूर चोय हे सगळे अरेबीक हाजूर सलाम हाँ नहीं खजूर है अच्छा है। चोय खाजूर तो शॉपा ओनर आनी चोय जायत भशेन मेळटा ते कडेन ओमानी सावदी कुवेट बहरीन हिंग मागीर चोय हे आहा चोय हे जावन हे ऑलिव्स मागीर हो तो जातर पावडर तो हे ऑलिव्स हे सगळे ऑलिव्स आनी हिंगा डिफरंट हे आहाय वेजिटेबल आहे ऑलरेडी बॉयल केले तेंच्यांनी आतां फीश मार्केटान येयला आनी हिंगा पांपलेट आहे पांपलेटां कुल्ले हे सगळो फीश मार्केट हिंगाय सेम आहा पूण हिंगा सुंगटां ती मातसो मोठी आहाय चली हे क्लीन हिंग न्ही क्लीन विकून दिताय सगळें आख्खो सगळो फीश मार्केट ये है माणिकी आहे हे एक तलापिया म्हणटा हे तलापिया सो सद्याच एक 7up घेयल्या चाव तरी घेयले जाल्यार गरम जावपाचें कित्याक ऑलरेडी भायर गरमी कितली आहा आनी आतां मातसो हिंग वेट कोत्ता आनी मागीर तुमकां मेळटा सो फ्रेंड्स आयची ही प्लेस विजीट करून न्ही म्हाका बरें दिसलें जाता तितले सगळे एक्सपिरियन्स हांवें तुमचे कडेन शेअर केला कितें आहा तें दाखयलें तुमकां आनी नेक्स्ट टायम मागीर डिफरंट आनी चोया कितें खंयची प्लेस आनी कितें आहा तें सो हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता जरी तर तुमकां कितें बरो लागला जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन फ्रेंड्स टेक केअर बाय बाय सी यू मोग आसो